मिस्टर रविनाकांत फाटले असेंब्ली मी विनंती केली आणि रिक्वेस्ट केले की हांवें कंपल्सरिली हांगा येवन लक्ष घालूंक जाय. पूण एक सांगूंक सोदता की परत परत काय गोष्टी डिले जाता. आयज पळयात पावसाचो विशय आनी कितें म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी खूब कडेन नुकसान जाल्लो आसा. पूण मेन म्हणजे आमी ठरयलें की आयज हें जावंक जाय. कित्याक ल्हान ल्हान गोष्टी नजरेक येता. कांय गोष्टी GSIDCन करूंक जाय, कांय गोष्टी आमी करूंक जाय, कांय गोष्टी खंय कितें मेडिसिनाचो विशय. एक लक्षांत तुमी सगळे मिडियान बी जागृत रावपाची गरज आहा की तेंचे एक विशय आसले की फोंड्याचें हॉस्पिटल जें आहा त्या फोंड्याच्या हॉस्पिटलाचे हांगाच्यान लोक आनी खंय पयस वचपाची गरज ना. आमी ऑल्सो जेन्ना स्ट्रोक आमी ज्या तरेचे थ्रॉम्बोलायज करता हार्ट अटॅक पेशंटा खातीर ह्या हॉस्पिटलान आनी मागीर तांकां फुडें धाडटा ट्रिटमेंटा खातीर. त्याच तरेन आमी ऑलरेडी आतांच डिस्कशन जालें. म्हाजी कल्पना आशिल्ली की हांगा आमचे कडेन CT स्कॅन हांगा प्रोवायड करपाची गरज आहा. आयदर डायग्नोस्टिक्स आउटसोर्स करप काय हांगा आमी स्वता घेवन चलप हेजेर विचार हांव ताबडतोब करून तेजेर निर्णय घेता. कित्याक गोवा मेडिकल कॉलेज तुमकां अनुभव आसतलो. पयलीं 28, 30 घेताले आमचे रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट पेशंटाक डेट घेवपाक. मागीर हांवें रेडियन्स डायग्नोस्टिक कडेन कोटेशनाक घेवन आमी तांकां टायअप केलें. तेजे नंतर 3 दिसां वयर डेटूच ना. पेशंट जो गरीब आसता तो कितले फावट म्हणून तो चक्कर मारतलो काय कितले केन्ना म्हणून तुमी डायग्नोस्टिक्स तेजेर करतले. मेन म्हणजे डॉक्टरांक पावर्स जे आहा लोकल परचेस करपाक ते आमी वाडोवपाचे ऑलरेडी हांवें नोट मूव केला. डॉक्टरांक आनी पेशंटाक भायल्यान कांयच हाडपाची गरज ना. डॉक्टरांची जबाबदारी आहा. आतां डॉक्टर विकास हांगा तेजे जबाबदारी आहा की लोकल परचेसचे अंडर सगळे पेशंटाक उपलब्ध करून दिवंक जाय. गोवा पयलें राज्य आहा जे खंय OPD लेवलाचेर आनी इन पेशंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी फ्री मेडिसीन दिवपाचें आमी चालू केलां. आनी हांवें मुद्दम तें चालू केलां. कित्याक आमी कोट्यांनी रुपया सगळे कडेन मोडटात पण दुयेंस जेन्ना जाता गरीब मनशाक केन्ना केन्ना तें ट्रिटमेंट परवडना. आनी हांगा पेशंटान दर म्हयन्यान येवन चेकअप करून तो 1 म्हयन्याचो स्टॉक सहज व्हरूंक शकता. आनी ते हांवें इन्स्ट्रक्शन व्हेरी क्लियर कट दिल्ले आसा की तांकां पेशंट सरकाराचें काम आहा पेशंटा पर्यंत ट्रिटमेंट योग्य तरेचें जावप. डायग्नोस्टिक्स एक जे उरलां हांगा ICUची गरज. ICUचो प्रोविजन हे आमी उबे रावले. डॉक्टर म्हणटाली हो MICUचो हो एक भाग पूण आमकां तें कशें चलोवप एक मॉडल घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. नाल्यार ह्यो व्हडल्यो हॉस्पिटल योग्य तरेन चलची ना. पूण म्हाका दिसता की डॉक्टर बरें काम करता आनी हे जे डायग्नोस्टिक्साची जे गरज आहा. कित्याक CT स्कॅन जर तुम्ही फाल्यां थ्रॉम्बोलायज करून गेले फॉर स्ट्रोक पेशंट विदीन दॅट स्पेसिफीक टायम फ्रेम दॅट गोल्डन पिरियड तेजे खातीर यू नीड अ रेडिओलॉजिस्ट एंड CT स्कॅन. सो आय वील जस्ट सी वीच इज द बेस्ट ऑप्शन एंड वील टेक इट फॉरवर्ड. बट रिक्वेस्ट केल्लें की हांगा येवन पळय आनी कितें कितें डॉक्टर शॉर्टेज आसा जावं बाकीचे स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी त्याच बरोबर हांगसर खंयचे इक्विपमेंट्स जाय आमकां तेवूय पळय. आनी ब्लड बँक म्हणजे ब्लड बँक आतां डॉक्टरान सांगलां की ब्लड म्हणजे ते 20 दीस वयर उरना. म्हणजे परते परते लोकांनी ब्लड डोनेशन दिवचें पडटा अशें हें आसा तेंचें. म्हणजे परते परते ब्लड डोनेशन हें केलें जालें जायत तर म्हाका दिसता तांकां स्टोरेज आनी ते ब्लड खराब जावंक शकता. बरोबर हय. पूण ते हेंवूय पळोवपाक जाय आशिल्लें. आतां CT स्कॅन हे गरजेचें आहा. तें केलें आतां ताणें सांगलां CT स्कॅन रोखडोच घेता. तो आयदर आमी जे टायअप केला तेंचे कडेन सांगून विचार करून मॉडल कसो वापरपाचो. पूण गरज आहा हय म्हणजे सगळे डायग्नोस्टिक हांगाच गावतले. हय म्हणजे सगळें हांगसर जावचें. आमचे कडेन सगळें आसा. इवन मॉर्ग आसा मॉर्ग बॉडी दवरपाक डेड बॉडी दवरपाक हे सगळे तरेची फॅसिलिटी आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां ह्या आमकां फोंड्याक हे हॉस्पिटल जें आसा क्लीन आसा. आमी पळयलें सुदारणा खूब जाल्यात. इवन हांव मेडिकल कॉलेजीक केन्ना वयतात थंय आमकां दिसता क्लीन सगळे तरेची क्लीन आसा. कारण पेशंट पळयल्यार हांगा आतां 300-400 पेशंट येता. परत डायलिसीस पेशंट आसा. म्हणजे सगळे तरेचे पेशंट हांगसर सगळे तरेचे मेळटा. पण हितूंक हे फोंड्याच न्हू इवन शिरोडा ते भागाचे पासून लोक हांगसर येता. आतां आमकां पेशंट कोण तरी मेळ्ळे सगळे ते सगळे म्हणजे उजगांवच्यान येता आनी खंयच्यान येता हे लोकांची सोय हांगसर जाता. आनी सोय बरे तरेन जाता. थोडे इल्लेशे वाडोवपाचे आसा डॉक्टर वाडोवपाचे आसा ते सगळे तरेचे. आनी डॉक्टर आसा सर्जनूय म्हाका एक आनी जाय दिसता. सर्जन हय एक आसा तो एकान जावचें ना ना मोठे हें आसा. आनी मॉडर्न म्हणजे चड जाय आनीक जाय पडटा सर्जन. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक एक सर्जन आनीक धाडचो कित्याक हांगसर गरज आसा तेची. आनीक बाकी जे सगळे तरेचे मेडिसीन हे ते आतां तेणी सांगलां इवन ते ब्लड जे हें करतात डायलिसीस हय ते थंय मातशें एक इंजेक्शन आतां घेवपाक ऑर्डर दिल्या हाडले इंजेक्शन जे आसा तांकां ते कॉस्ट खूब आहा तेजो 700
ते बाजारात 1800 रुपये पडटा, ते सावयकाराला हॉस्पिटलार आमकां 750 रुपये मेळ्ळे होलसेल हाडटा. होलसेल हाडटा. थंय डायलिसीस करता न्ही तो आपले हाडिल्ले. हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें आमकां त्याच रेटीन दिवचे म्हणून. हय. म्हणटकर आमीच न्ही बाळी, वाळपय, नावेली हे सगळे सावयकारा हॉस्पिटलांतल्यान व्हरतले.